संतस्फरित काळजात तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोणामी समर्था सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही पाकेता सम्या जेजू क्रिस्ता सडवोंडारा उपकारांसर तुझ्या अर्गातीता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्यार कुर्साच्या मरणांत जिवीत दिलां सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगात मेळ्या संतस्फरित काळजात तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोण आमी समर्था सर्गी जेवणा तुझ्या आमी वागेला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आज आमी जेजूच्या आप परगटण्याचे फेस्त आचरण करता म्हणजे जेजूक आमच्या जिविता मुखांत साक्ष दिवचे फेस्त ह्या जेजूकूच आमचे जिवीत भेटोन हांव अन्नेक जेजू जावचे एक फेस्त म्हूण सांगयेत. आतां आमी जोडया दोळे आमी धांपया आमी जेजूक साक्ष दिवचे व्यक्ती जायनातल्याक ह्या संवसारान जियेत आसतना हांव अन्नेक जेजू जायनातल्या खातीर सोम्या लागचे बक्षणे मागया. आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगता आमी मागया. हांव पदकी सरपदिदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हडो अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करन प्रार्थून मागता. सर पदवीदा देव आमची काकलूत करो आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकलूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत देवा सही आणि शांती ताच्या इच्छा संसारी सर्वेस मोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पदेवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही
आमी तुका वागता सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सौम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्या पुताची वळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुज्या महिमेवून मुखामोळ रूप रूप पळयोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन पयलें वचप सरस्पराची महिमा तुजेर फंकल्या इजाया प्रावादीच्या पुस्तकांतले वचप उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला सरस्पराची महिमा तुजेर परजळटा पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सरस्पर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्ट पडटा राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळ अशी तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडतात हें पळोवन तूं परजळी जातली तुजें काळीज उडटलें आनी रूण जातलें कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळटली राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली खरी इंडांनी येवन तुजो गांव भरतली मिदियानाची आनी एफाची थरून खरी भांगार आनी धूप हाडून शबातावन सगळीं येतलीं आनी सरस्पराची स्तुती करतलीं देवाचें उतारे देवा नीतिवन फैसलाचे देणे तुझ्या रायात पावता रायकुवर जावन असलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी अशें तूं तुजे परचीक नीतीन सांबाळू दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनिती खाल
सोलोन वरून तुझे मुखार सर्वेस्वरा सर पडता सर्राष्ट्रा ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी संद्रिमाससर शांती शेकन शेक बाळवो तो एका दर्याता दुसऱ्या दर्यापर्यंत युफ्रेटिस नेतान पृथ्वीचे अंतपर्यंत राजवट सोलो तुझे मुखार सर्वेस्वरा सर पडता सर्राष्ट्रा तार्सिस गावाचे आणि दर्या करावळीचे राजा सुंखाडणी येतले शेबा आणि सेबा गावाचे राई कानिको घेऊन येतले वय सर राजा ताचे मुखार सर पडतले सर जनांगा ताची सेवा करतली तुझे मुखार सर्वेस्वरा सर पडता सर्राष्ट्रा तुझे मुखार सर्वेस्वरा सर पडता सर्राष्ट्रा क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत अणभवार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळें. दुसरें वसाप सान पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. भावा भयणीनो, तुमच्या हिता पासत देवान येदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकोन आसूं येत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरिफात भाग्यवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गूट सुवार्ते मरिफात जुदे वासोवें हेर जातीच्यांकी देवाच्या दायजाची वारीसदारां ती तेस आनी एकच कुडीचे सांदे. क्रिस्ता जेजू थंय देवान दिल्ल्या बसावण्यांनी ती वांटेली. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचे मोदे उठला देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. व्हडले प्रवादी आमचे मोदे उठला देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजू जुदेया प्रांताच्या
बेतलेम शहरांत जल्मलो. जवळ हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदनितावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवाचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा. उदेल्ले ते तांचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या. हे आयकून हेरोद राय सगलो घाबरलो आनी तेच परी सगळे जेरुसलेम. थोड हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगात आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगले, जुदेयाच्या बेतलेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यांनी अशें बरयलें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदीं तूं बिलकूल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तोंड उब जातलो एक फुडारी, इस्रायलाक म्हजे परचेक चलयतलो घोवळी. थोड हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टीक पडले वेळ घडी तांचे जावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेमाक धाडलें म्हणून, वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवूय वचून ताका नमस्कार करीजे. रायाचें उतर आयकून ते भायर गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयलें नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतालें. तें आनी शेकी बाळक आसल्या त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरा भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्याची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्यो कानिको, भंगार, दुंप आनी रक्ताबळ. पूण हेरोदेसाची तांणी पाटी वचनाय म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकी दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटी गेले. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, म्हज्या मोतींक जायत्या दिसाचें एक सवाल आसलें. सवाल एका स्त्रिये विशयांत, एक सवाल एका आवय विशयांत. हें सवाल कितें म्हणल्यार सवालांत तें सवाल उदेता. कित्याक एक आवय आपणाचें जिवीत रिस्केर घालता? कित्याक एक आवय 9 म्हयने एका बाळाक वयता? कित्याक एक आवय आपणाची न्हीद सोडून, आपणाची आशा सोडून त्या 9 म्हयने तिशीन बसूंक जायनासतना, तेशीन उठोवंक जायनासतना, कितें पळयल्या थोडे फावटी तिका जायना, ओंकार येतात, न्हीद ना, ती दूख कुडीची ती विद्रूप जाता, कूड बदलता, तोंड सारकें बदलता, मोठा येता, सावळेपण येता. हें कित्याक म्हणलें सवाल म्हज्या जिवितांत जायते फावटी हांवें घाल्लें आसा. पूण कालच्या ह्या वाचपाचेर, प्रत्येक वांजेलाचेर एक नदर घालता आसतना, नियाळ करता आसतना त्या सवालाक जाप मेळ्ळी. ती जाप जावन आसा, आवय, एक आवय भुरग्याक जल्म दिवच्या पयलें आपणाच्या काळजांत ती पयलें जल्म दिता. आपणाच्या काळजांत तिणें जल्म दिल्ल्या खातीर मात्र आपले ती 9 म्हयने ती ववयता, रिस्क घेता, विद्रूप जाता, न्हीद ना, बसूंक जायना, उठोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तिच्या काळजांत ती त्या भुरग्याक पयलें जल्म दिता.
आणि तशें जल्म दिल्या वरवीं मात्र आपले ती भुरग्याक 9 म्हयने वोवन जल्म दिता. सारकें गे हांवें सांगचें? आं सारकें मू? हय सारकेंच. आनीक परचेस एक 4 दिसा पयलें कुणिगल तुमी आयकलां, हांगा सगळीं वॉट्सअप फेसबूक यूज करतात या पेपर म्हणी वाचतात. कुणिगलांत ती स्त्री त्या तरणाट्यांक विचारता, तूं कोण? हू आर यू? हांव करतांस तूं कोण विचारो? हांव जेजू क्रिस्ताक मान करतांस तूं कोण विचारो? हांव क्रिसमस सेलेब्रेट करतांस तूं कोण विचारो? तूं चड उलयशी जाल्यार हांव म्हजी गोमट्यांतली कार्य म्हणी काडटा, पांयाक घाल्लें तें कालुंगर हांव काडटा. तूं कोण विचारो? ते स्त्रियेचें तें जाप आयकून निजायकी म्हाका ओडवीज जालें. इतले जाण आयले रे तांणीकाचे मागणे रावूंक ती स्त्री धैर्यान मुखार वेता. खंयचें इन्फ्लुएन्स ना, कोणी ना, खंयचें फोन कॉल ना. कशें घडलें? तिच्या काळजांत जेजू जल्मलो. तिच्या काळजांत जेजू जल्मलो. कशें एक आवय कितें रिस्क घेता की ही स्त्री तेंच रिस्क घेता, कित्याक तिच्या काळजांत जेजू जल्मलो. म्हज्या मोगाळ भावानो, इश्टानो, युवाजनानो, आज आमी जेजूच्या आप परगटणेची फेस्त आचरण करता. आयच्या वांजेलाक आमी येवया. तेग ज्योतीश आमी ताका तेग राय म्हणटा. तेग ज्योतीश तेग राय म्हणटा. खंयच्याय गांवाचे ते तेग राय. तांच्या काळजांनी ताणें पयलें जेजूक जल्म दिल्ल्या वरवीं मात्र खंयच्या क्युरियोसिटी लागून तांणी ते सोदना करून येवनात. ते आयले ते तेग ज्योतीश तांच्या काळजांत कितें एक ओडणी, सम पॅशन. आतां मुसनाक पॅशन आसा, ट्रेकिंग करचें, सायकलिंग करचें, आनी कितें मस्त पॅशन आसा. तांच्या काळजांत सम पॅशन वॉज देर. कितें तांकां थंय ओडटलें, आकाशी जातलें. आनी तें आकाशीत इतलें स्ट्रॉंग आसलें गे. पळय पुस्तक सांगचें पळय, सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्पर देवाक मात्र तुवें मोग करचो, पुजा करचो, मान दिवचो. आनी तांच्या काळजांत तांणी पयलें त्या देवाक जल्म दिलें आनी आपले त्या पलायना गांवांत खंयच्या पयसल्या गांवांत ताची सोदना करून आयले. म्हज्या मोगाळ भावा भरिनो, म्हाका भुरग्यांक मेळची, युवाजनां मेळना, सावलां विसरची एक सवय चड. कित्याक तांणी सावलां वयता आसतना तांकां आमी जबाब दियेत. तांच्या मदीं जायतें आसा. एक दीस अशेंच घडलें. ह्या पयल्या पॉयंटाक सांगता कशें जल्मोचें, कित्याक ती ओडणी आसाची की म्हणलें ज्योतिशा लागीं ती ओडणी आसली. देर वॉज सम अट्रॅक्शन, पुल टुवर्ड्स जीजस. एक दीस एका तरणाट्याक विचारलें, भोवशे तो पियूसीचो म्हूण दिसता, कित्याक रे तूं मिसाक लेट आयलोय म्हूण. तो म्हणालो, आमच्या घरचें माजर मेलें. न्ही माजर मेलें सारकें, तें पुरी येत न्ही गे. ना म्हाका मस्त दूख भोगलें, म्हाका रडोवंक आयलें. न्ही ताका विचारलें मागीर दुसऱ्या, तुका सक्रामेंता पळयतना कितें जेजू पळयतना कितें भोगता विचारलें. ताणें ताका भोगलें बरी. ना फादर म्हाका भोगना. तुका भोगना गी, तूं जेजूक मेळोंक वेळ जालो म्हूण तुका भोगना गे. ना फादर म्हाका भोगना. ताणें सारकें सांगलें, ताची चूक ना. ताका वाडवळे दिल्ल्या प्रमाणें ताणें सांगलें तेंच. काळजांत जल्म दिल्ल्या मनशाची जाब अशें बिलकुल येना. कशें एक आवय एका भुरग्याक काळजांत जल्म दिता आसतना सगळें रिस्क घेवंक तयार आसता गी. अरे एकलो क्रिस्ती, याजक जावं दी, सिस्टरां जावं दी, कोणीय जावं दी, ह्या लायक जावं दी, कोणीय जावं दी, काळजांत जेजू कोण जल्म दिता आपापे जेजू थंय ताका ओडणी येता. कितेंच ताका बादा, कितेंच ताका तें रावयना. कालें आसून ताचे थंय तो धांवता, येता, वेता. पळया की नेक्स्ट स्टेप ह्या ज्योतिशाच्या जिवितांत. आपले ते पळयले मात न्ही, जेजूक जल्म दिले मात्र न्ही, ते ताच्या जिविताचें व्हड रिस्क ते घेतात. दे पुट दियर लायफ इन रिस्क. कोणा लागीं येतात? हेरोदा लागीं. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, तुमी हेरोदाचें चरित्र पळयल्यार तो इतलो क्रूर व्यक्ती गी.
इतलो क्रूर व्यक्ती की आपणाच्याच भुरग्यांक बायलेंक जुशी मारलो व्यक्ती तो म्हणजे कित्याक ती जिवांत आल्यार ताचो पूत जिवांत आल्यार भुरगीं जिवांत आल्यार आपणाची राज पदवी वेतली म्हणल्या त्या भ्रमेन तो आसलो आनी आपले ताचे ती पदवी वसनातल्या खातीर आपणाच्या कुटामंत निर्नाम केल्लो मनीस तो आनी आपले असल्या व्यक्ती लागीं हे ज्योतिशी येतात आपणाचे जिवीत रिस्केर घालतात पावलोन सांगचे भशेन हांव जियेल्यार मेल्यार क्रिस्त म्हाका जिवोवचें म्हळ्यार क्रिस्त म्हाका मरचें म्हळ्यार क्रिस्त कित्याक पयले दिसा तांकां बंदिवानांत घालें दुसरे दिसा ते सुटोन भायर आयले खंय तो कोणें केलें तांकां कळीत आसलें ते कोणा खातीर रिस्केर घालतात म्हूण आपणाचें जिवीत एक आवय कळीत आसा त्या भुरग्या खातीर आपणाचें जिवीत रिस्केर घालता थोड्या घटना त्या गडीवाऱ्या सन्निवेशांत एक आवय आपूण मरूंक सुमें तयार आसा भुरग्याक जल्म दिवंक तयार आसा आपले ह्या ज्योतिशांक कळीत आसलें आपूण कोणा खातीर रिस्केर घालता म्हणून आनी त्या पासून ते हेरोदेच्या त्या घरा येतात त्या रावळेराक वेतात रिस्क घालें पयलें तांच्या काळजांत तांणी क्रिस्ताक जल्म दिलो आपणाचें जिवीत रिस्केर घालें कोण क्रिस्ताचो मोग करता काळजांत जल्म दिता खरेंच 100% सत आपणाचें जिवीत तो रिस्केर घालताच हेंच क्रिस्तांवपण तिसरें ते सोदनाक करन आयले आपणाचें जिवीत रिस्केर घालें तांकां क्रिस्त खंय जल्माता म्हणून कळीत नासलें दे डिडंट नो वे क्रायस्ट वॉज बीइंग बॉर्न तांकां कळीत नासलें पूण तांकां कळीत आसलें की रायाच्या दळबरांत बुदवंत मनीस आसात रायाच्या दळबरांत शास्त्री आसात ते आमकां कळीत करता म्हणलें तांकां कळीत आसलें म्हज्या मोगाळ इश्टानो आमकां सोमेस्तांक भावार्था विशयान सवाल येताच जायते फावटी आमच्या जिवितान एक फावटी कश्ट आयल्या वेळार पिडा आयल्या वेळार आमकां तेंतेसांव आयल्या वेळार आमी चिंतलें जायनातल्या वेळार आमच्या जिवितांत हें सवाल येता देव आसा गी देव खंय आसा देवान म्हाका सोडलां देव नांसना देव खंय आसा हांव इतलें सांगल्यार आयकल्यार म्हजें मागणें आयकना असलीं सवाल आमच्या जिवितांत येतात गिनात म्हज्या जिवितांत आयल्यांत तुमच्या जिवितांत आयल्यांत गिनात आयल्यांत येताच आनी असल्या वेळार आमी जोगत्या मनशा कडेन आमची जाणवाई क्लॅरिटी देवा विशयी क्लॅरिटी जोडची आमचें कर्तव्य आसा आमच्या जिवितांत कशें जाता की म्हळ्यार आमकां ही सवालां येता आसतना आमकां पुसलांवचे मनीस जायते आसात आमकां पुसलांवचे मनीस जायते आसात खाळी वात खंयचो देंवसार आनी कितें ते रावंड अशें हेजे हे रावंड अशें हेजे तें काण अशें घालीचें क्रिस्तान ताच्या रक्तान आमकां बाचावी दिवना काय क्रिस्तान ताच्या रक्तान आमकां सुटका लाभोवना काय तर क्रिस्ताचें रगत ह्या खुर्सार वाडलें वेस्ट काय क्रिस्तान आमच्या पासून आपणाचो आत्म बापाक अर्पिल्लो बेश्टें काय जर क्रिस्तांचें रगत म्हाका सुटका दिलां वय तर म्हजें तें क्लॅरिटी हांवें जगत्या मनशा कडेन वचाची ना तर आमकां अशेंच भुलयतात तूं तें कर हें कर अशें केल्यार तशें जाता अशें केल्यार अशें जाता आनी आमी भुलता आनी आमच्या भावाताची आमी पोडणी पळयता ताकाच आमी जागरूक जायचे ते ज्योतीश तांकां कळ्ळें जेजू खंय आसा म्हूण तांकां कळीत नासलें पूण जोगत्या मनशा कडेन वचून तांणी विचारलें आनी तांच्या जबाबाक तांच्या सवालाक जबाब मेळ्ळें आनी आपले बेतलेमाक जेजू जल्मल्या जाग्यार परत ते नकेत तांकां मेळटा कित्याक जेजू तुज्या काळजान जल्मल्यार जेजू खातीर तूं रिस्क घेताय तर ताच्या विशीं सारकी जाणवाय घेताय तर तुज्या पावलांनी मेटांनी तेंच नकेत जेजू तुका वाट दाखयता हें खरें म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हें सत हें आमच्या भावाताचें सत जेजू आसत ते नकेत आमच्या जिवितांत आसा आमकां वाट दाखयता आनी आपले पवित्र पुस्तक सांगता ते ज्योतीश थंय गेले आनी मोरी थंय आसली जुजेचें नांव थंय सांगनात मोरी थंय आसली आमच्या भावाताच्या जिवितांत कदाळे असलें जिवीत येता आसतना मोरयेक आमी पळयचें म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो तिणें जेजूक पयलें आपणाच्या काळजांत जल्म दिल्लो त्या पासून जेन्ना ती काजा जावचे पयलें
गर्भे जाता आसतना जेजू खातीर ती रिस्क घेता. जो देव संप्रदाया प्रमाणे तिका पात्रान जीव अशी मारता म्हूण कळीत आसल्यार जेजू बारी ती रिस्क घेता. आनी जेन्ना तो गब्रियल बोडो सांगता आसतना ती म्हणटा हें कशें जावचें. गब्रियल बोडव्या कडेच ती सवाल विचारता, तिजें क्लॅरिटी घेता. जेजू कसो जल्म असो म्हणलें समजून घेता. आनी आपले आमच्या भावाच्या जिवितांत मोरी आमकां थंय आसा. आनी अकरेचें चवथें म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, त्या शिसांनी त्या ज्योतिशांनी दिंबेर पडून आनी कितें हाडिल्लें जेजूक समर्पिलें. मनीस म्हणलो पडटा, मनीस म्हणलो रडटा, मनीस म्हणलो देदेस्पोर जातास, मनीस जैते वंती जाता, मनीस संतोशी पावता. मनशा तें बरें बनी आसा, कितें उणें बनी आसा. एक खंतर आसा, all problems we have in our life, it is because we do not take everything in prayer. म्हणजे आमच्या जिविताचे सगळी जिवीत आमचे आमी दिंबेर पडून जेजूक भेटेन येतल्या वरी मात्र आमच्या जिवितांत प्रॉब्लेम येवचे. Have you any time taken your struggles to Jesus in prayer? तुझ्या जिविताचे तुझे कष्ट, तुझ्या जिविताची पोटणी, तुझ्या जिविताचे निरासपण, तुझ्या जिविताचे जैत, तुझ्या जिविताचो संतोष, तुझे कुटुंब दिंबेर पडून जेजूक वेल्लो दीस कदाळा. आनी त्या ज्योतिशांनी आपणाचें जिवीत संपूर्ण रितीन दिंबेर पडून जेजूक भेटयलें. आनी आपले हें सगळें जाल्ल्या उपरांत म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, तांणी नवी वाट तांच्या जिवितांत धरली. जर एकलो मनीस हें तुमच्या मोतीन उडास दवरा, क्रिस्ताक आपणाच्या काळजांत जल्म दिता, ताचे खातीर रिस्क घेता, ताचे वटेन सारकी समजणी घेता आनी आपणाच्या जिविताचें समर्पण तो करता. इट इज लायफ. ताच्या जिवितांत नवसरणी येचेच आनी येताच. ताच्या जिवितांत बदलवण येताच. कित्याक तो अन्नेक व्यक्ती जावंक साध्यच ना. तो अन्नेक क्रिस्त जावन जल्मता आनी तो क्रिस्ताक उक्त्यान परगट करता. हेंच जावन आसा म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आप परगटणेचें फेस्त. ओस जावन आसा म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो नीज येवकारीक पुरशांव. हेंच जावन आसा म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आमी जावचें एक नीज जेजूचें ताबर्नेकल. मोरये भशेन हांव एक ताबर्नेकल जाता आनी एलिझाबेथीची भेट करूंक हांव धांवता. नातल्यार हेरोदाच्या वंशावळा भशेन संस्कृते भशेन हांव जेजूक निजाय की जिवेशी मारता. म्हाका पळयलो म्हणटा हो क्रिस्ताचो न्हय, म्हाका पळयलो म्हणटा हो क्रिस्ताक सरवलो न्हय. म्हज्या जिविता मुखांच हांव निजाय की मागीर जेजूक जिवेशी मारच्यान हांव फुडें व्हरतां. हेरोद जेजूक पळोवच्या खातीर न्हय, बागार जेजूक जिवेशी मारच्या खातीर फुडें सरलो. म्हजें जिवीतच हांव परगटणी, म्हजें जिवीत येवकारीक पुरशांव, म्हजें जिवीत एक नवें ताबर्नेकल. त्या वेळार तुमी तुमच्या भुरग्यांक जावं कोणाक जावं क्रिस्ती मावल्या शिकेचें म्हूण गरज ना. हे 5 स्टेप तुमच्या जिवितांत जालें तर आपली आमची कुटुंबां भगवंत कुटुंबां जातात. आपली आमची कुटुंबां देव राखता, आपली आमची कुटुंबां देव सांबाळटा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आनी थोड्याच वेळान तो जेजू त्या येवकारिस्तान परत जल्मोन येता. आमच्या जिवितांत ती ओडणी आसूंक जाय, सोम्याक मेळची, तें पॅशन आसूंक जाय आनी तेंच जिवीत आपणाक आमी प्रयत्न करया. आमेन. सर आमी उबे रावया. आमच्या भावाताची उसरणी आमी करया. सत म्हणटा देवाक, सर्पद्विदारा बापाक, सर्गाने पृथ्वीच्या रचणाराक, आमचे क्रिस्ताक, तुझ्या एकल्यास पुताक, आमच्या समयाक, जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभवलो, ओंकार मरियेंतल्यान जल्मलो, पांच प्रत्येकाने सोसले, ताका गुच्छा जुळलो, तो मेलो आनी ताका निकेबिलो, तो मेल्ले मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गात चडलो, सद्या बापाच्या उजव्या बसला, थंय तां जिवेनी मेल्ल्यांची मनसीब करून घेतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्या, कतोली पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पथकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमची सर्व ते सवा त्रिएक देवाच्या पांयां तळा आमी भेटोवया.
आमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जिजू सर्गा संसरसो समी आणि सडवंदार मुळे सत्परगट करूंक आणि समयाच्या मौल्या प्रमाणे देखे बरीत जिनी जियोंक कृपा दी म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या सर्व मुखेल्यांनी उदेंतीच्या जाणट्या व्यक्तींपरी तांची तालेंतां अधिकारां आणि दन दिरवे लोकांच्या बरेपणा खातीर शाणेपण वापरूंक आणि राष्ट्राचे उदरगते खातीर वावरूंक प्रेरण दी म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. धर्मा खातीर एकामेकाक झगडून समाजांत आसलेल्या शांत समाधान नाश करच्या आईच्या संवसारान जिजूचो जल्म सर समर्थीच्या आणि जनांगाच्या लोकांमध्ये एकवटून शांतीचो समाधानाचो उजवाड फांकूंक आदार जावन म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांनी आशच्या सर्व प्रायवंतांक पिडेस्तांक भावा भयणींक आणि प्रत्येक रितीन कोरोना पिडेशिडीन वरवीं कश्टतल्या सर्व लोकांक तुझ्या गुन्हे करचे दैवीक सक्तीन आणि तुझ्या अपरमीत मोगान बर म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर्व युवासना खातीर आणि भुरग्यांनी जिविताची मौल्या जिणयेंत रुता करून तांचे देखे बरेत जिणये मुखांत जिजू सडवंदार म्हणलें परगट करूंक आदार दी म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. या पवित्र जेवणांत भाग घेवच्या आमी सर्वांनी मोगाच्या सेवेच्या आणि निस्वार्थपणाच्या शेगुणांनी आमची जिणी बांदूंक हाडूंक आणि जिजूक आमचो सडवंदार म्हणलें सत आमचे बरें जिणयेन मुखांत वापरूंक तुजे सक्तीन बर म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. आता आमी जोडया दोळ्या आमी दंपया आमचे सर इरादे जेजूच्या पांय तळा आमी पेटोवया. कुटुंबाचे आमचे वैयक्तीक इरादे जे लोकांनी आमकां मागोवंक सांगलां आमी मागता म्हूण बसयलां तांचे पासत सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा च्या ज्योतिशा भशेन तुका आमच्या काळजांनी सर्म दिवन तुजो खरो मोग करून आमकां तूं फावो कर आनी जी कितें मागणी आमी तुका भेटयता बापा तुज्या विस्नार मांडवळ प्रमाणे स्विकार कर आनी आमच्या जिविताक फावो कर. आमी मागणी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. सोबून दिता तुझ्या हातान सोन्या स्वीकार कर म्हाका मोगाळ तुझ्या धन्या हरे कत्रेक म्हजो आवाज पेटोवंक दिता सर्वस्व जे तुका मोगान समर्पिता हे बापा आमच्यो काणिको उंडोवानी भाय तुका भेटोवंक सो हे बापा आमच्यो काणिको उंडोवानी भाय तुका अर्पून सो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आमी तुका भेटोवंक बंगार धूप आनी रक्ताबळ घेवन येवंक ना
बागार गोवांचो उंडो आनी दाखोवचो वायन ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमी बाबार्थान वळखता ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता तर तुज्या पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवीदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुझ्या सोडवणेचे सासणीक येवजन उक्ते केलय आनी तो सगळ्या पोरसांचो उजवाड म्हूण दाखयलय आनंद पूत तुजो आमच्या विनाशी सैबान दिश्टीक पडलो ताचे अमरपण परसळ्ळे आनी ताणें आमचे सैम नवे केले देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गीच्या सदळबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता सर्वेस्पर सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी सर्गी तुका सर्गी तुका बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मोरान सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन मसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पदकाचे बोक्सने मेळच्या तुमचे पसत समेस मनशा पसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक खरात बाबा तसो गुट परगटुया सोम्या
तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही करता तुझ्या येण्यात सोम्याचे बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सर्वनुची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आमाचो मेजता पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धोरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्ता तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवंकार मरे देवाचे माये संगाती सांज उजे ती सोपती बगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या संगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेधार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडोंदराची अजना मनान धरून ताणे शिकले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीन आमी मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या आवशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे ने बरोवशान नत्रेकतेले आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो माया मग असो आणि एक वर्स जावन एकामेका शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी आमी निजायकी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुजे उतराणीच म्हाका भलायकी मेळटली ख्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं
सौम्याधिकार सर्गीचे पोषणत्वे जियेचे दैवी गिणाकाम कामोगार एकटावचे दी सौम्या देणे तुझे सौम्याधिकार सर्गीचे पोषणत्वे जियेचे दैवी गिणाकाम कामोगार एकटावचे दी सौम्या देणे तुझे जीविता सोडू तुमका हविता सस्मिक जीविता तुमका वापरता जीविता सोडू तुमका हविता सस्मिक जीविता तुमका वापरता घेया काळात अमर जाया सर्गीचे माना कांदा दोसाया घेया काया अमर जाया सर्गीचे माना कांदा दोसाया सौम्याधिकार सर्गीचे पोषणत्वे जियेचे दैवी गिणाकाम कामोगार एकटावचे दी सौम्या देणे तुझे प्रार्थुया जेजूच्यानी आमच्या मोगाळ बाबा विद्वाना पोरे आज आम्ही जेजू बाळाक सैंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या बाबार्थान त्याच जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपान वळखला आमचे भितर घेवन वेंगयल्या आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यांत त्याच बरी जिविताच्या सगळ्या घडितांनी आमच्या बाबताची नद जेजूचेर आसूं मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक आमी दाखोवं शेकी एक दीस आमी सगळीं सरगार त्याच परजळान सुकेत जावं तुका दिन वासूं फावो त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दया करून बसात. मोगाचेनो जेजू बाळकाच्या फेस्ताची तयारी जावन ह्या हप्त्यांत आमी नोवेना प्रारंभ करतले. जनवरीची 4 तारीख मंगळार सांजेर 5 वरार हांगासर आमी मिसा एक मीस येवजन केला आनी हे मीस जाल्ले उपरांत बावडतो उबारन आमची नोवेनाची सुरवात आमी हांगासर करतले. त्या देखून मंगळारा सांजेर 5 वरार ह्या मिसाच्या बलिदानांत सर्वांनी भाग घेवंक तुमकां सर्वांक आपणे दिता. जनवरीची 5 तारीख बुधवारा तावन हांगासर जेजू बाळकाची नोवेना प्रारंभ जातली. हर एका ब्रेस्तारा आसल्या वरींच हांगासर दिसाक 9 मिसां आसतली आनी दनपरां 10:30 वरांचे मीस जाल्ल्या उपरांत हांगासर आराधन आनी उपरांत आयल्या सर भक्तिकांक जेवणाची विलावरी आमी केल्या. आनी तशेंच जेजू बाळकाचें फेस्त ह्याच म्हयन्याच्या 14, 15 आनी 16 14, 15 आनी 16 जानेवारी हे 3 दीस हांगासर चलतले. ह्या सर्व बागी दिसाच्या भोव सर्व उत्तम कार्याक आमी तुमचो सर्वांचो मागण्याचो आशिर्वाद आमी मागता. जायत्या कारणां निमती कोविड जावन दिवा दुसरी खंयची सुमार कारणां निमती जायत्यो आडकोळ्यो आसात आनी त्या देखून तुमी तुमच्या घरांनी सांजेची आनी सकाळीची मागणी करतना आमच्या खातीर हे फेस्त बऱ्या रितीन कसलीच अडकळ नासतना कोणाचोच अभ्यंतर नासतना ही फेस्त चलोवंक त्याच तुमी जेजू क्रिस्ताचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. आनी तशेंच ह्या मुखार येवच्या भोव उत्तम आनी पूर्ण दिसांत आमी तुमचो सहकार आनी सांगातपणां शेतां. हें फेस्त जेजू बाळकाचें फेस्त केवळ कार्मेलीत याजक आनी ब्रदर संचनी बागार आमा सर्वांचें.
जायतो उपकार हर एका वर्सा हर एका दिसा आमी त्याच जेजू बाळकात हांव जोडून घेतला. जायते आमी मागले त्याच जेजू बाळकान आमकां दिला आनी आशिर्वादांनी आमकां भरला. त्या देखून तास जेजू बाळकाक अर्गां दिवचें आनी सांगातास थोडो वेळ थोडे दीस त्या जेजू बाळकाच्या नांवाक आनी मानाक करसूंचें आमचे सर्वांचें काम जावन आसा. त्या देखून जानेवारीच्या 5 तारखेतावन 13 तारखे म्हणसर जेजू बाळकाच्या फेस्ताक तयारी जावन 9 दिसांची नोवेना जानेवारीच्या 14, 15 आनी 16, 14, 15 आनी 16 जेजू बाळकाचे फेस्ताचे फेस्त. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां. सरुबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. तकली बघून सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मागया. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित उजवाडाक आपयल्यांत तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां बावरतान बरोशान आनी प्रिती मोगाट धीर करूं. काळोखान बुडलोलो संसार आज जेजू ख्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुम्ही विश्वासान ताचो पाटलाव करतात तर तुमच्या भावा भयणीक तुम्ही उजवाड जावच्याक तस तुमचे क्रिस्ती जिवीत पजळीत करूं. नकेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हड संतोषान वळखलो. तशेंच ह्या संवसारी पयन समतास तो तुमकां रूप पळोवंक मेळ्ळो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आसो. वचून येया क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता आनी नवें वर्स मागता. तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या जिवितांत सर्वेस्पर देव विस्तार आशिर्वाद घालून दी म्हूण आमचे मागणे जावन आसा. आमच्या देवा आमच्या आस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.